नमस्कार. आज आमच्या स्पेशल स्टोरीत आमच्या बरोबर आमचे सोयरे आसा भोवमानिस्त निलेश शहा. आणि निलेश शहा हे आमच्या गोंयचे प्रवास आनी पर्यटन संस्थेचे अध्यक्ष आसा. आता अशें जालां गोंयान की हें जें पॅन्डेमीक चल्लां, पुराय संवसारभर लॉकडावन चल्ला, गोंयानूय लॉकडावन चालू आसा. आणि गोंयची अर्थीक स्थिती, गोंयच्यो मिनाच्यो खणी बंद जाल्या उपरांत सामकी खालावल्या. आणि परत सगळे एकूच उलयता, सगळे जे जाणकार लोक आसा ते म्हणटा की गोंयांक जर आतां वाचयतले, गोंयची इकॉनॉमी वयर हाडटले जाल्यार गोंयांक फक्त एकूच उद्योग आनी तो म्हटल्यार पर्यटन. तर निलेश, तुमचें हें TTAG जें आहा पळय, ट्रॅव्हल एंड टुरिझम असोसिएशन ऑफ गोवा, तें एक्झॅक्टली कितें आनी तें कशें काम करता हें आमच्या पळोवप्यां खातीर तूं सांग पळया. थँक्यू दर्शन बाब फॉर आमकां म्हाका पर्सनली इन्वायट केला एज अ TTAG प्रेसिडेंट तुमच्या प्रोग्रामाक. TTAG एकूच ऑर्गनायझेशन अशें आसा इंडियन जे ऑल टुरिझम सेक्टर रिलेटेड लोक इनवॉल्ड आसा. लायक ट्रॅव्हल एजंट्स आसा, टूर ऑपरेटर आसा, मागीर हॉटेल सगळे 1 स्टार टू 5 स्टार सगळे हॉटेल्स इनवॉल्ड आसा, रिवर क्रूज ओनर्स आसा भितर. बेसिकली जितके सेगमेंट आसा टुरिझमचे ते सगळे इन्क्लुडेड आसा, इन्क्लुडींग गोवा टुरिझमूय पार्ट आसा ताका. इवन तुमचे गोवा टुरिझम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन आसा, IHM कॉलेज गव्हर्मेंटची आसा ती पार्ट आसा, इवन एअरलायन्स तेजेर पार्ट आसा. सो इट इज लायक सगळे इन्क्लूड केल्ले आसा. ते क्लब म्हणून फॉर्म केल्लो 1977. मागीर समवेर इन वेन टुरिझम मातशें ग्रोथ जावपाक लागले, अरावंड 93-94 ना 94-95 एसोसिएशनचे फॉर्मेट जालें तेजें. आणि टुडे इट इज अ मोस्ट वायब्रंट एसोसिएशन फॉर एज अ टुरिझम सेक्टर इज कन्सर्न. And it represents all segment of tourism, and it literally takes the and it has been part of जितके गव्हर्मेंटचे बॉडीज आसा तितून तांकां रिप्रेझेंटेशन आसा. GTDCच्या बोर्डार आसा रिप्रेझेंटेशन, पोल्युशन कंट्रोलच्यान आसा रिप्रेझेंटेशन. तशेंच HRD HRD हे आसा तितून आसा, ट्रेनिंग सेलान तितून रिप्रेझेंटेशन आसा. तशें सगळ्या हितून रिप्रेझेंटेशन आसा. आनी इट गिव्स अ पॉझिटिव्ह डायरेक्शन and positive view towards the industry to the all different government organization. Even जेन्ना budget असता, then that is a main what should be the policy. Government consults TTAG for way forward or कितें करचें, म्हणजे what are the schemes can come out with, or what help industry can required, or how we can increase revenue. So TTAG is there as a strong body in Goa, and it gives a more of a positive what you call energy to the industry, and the government we follow with the government our regular requirements and how to improve the tourism sector in Goa. That is the purpose of TTAG. आता पळय, सुरवातीक जेन्ना गोंयान ही पॅन्डेमीक जेन्ना स्टार्ट जालें पुराय संवसारान आनी भारतान लॉकडावन करपाचें थारायलें, तेन्ना सुद्दां गोंय हें ग्रीन झोन आसलो. पण ग्रीन झोन जेन्ना गोंय आसलो तेन्ना समजा गोंयच्यो बॉर्डरी बंद केल्ल्यो आनी गोंयच्या लोकां पुरतेंच गोंय जर ओपन दवरलेलें आनी सगळे उद्योग चालू दवरलेले जाल्यार गोंय स्टेबल आसचें नासलें. गोंयचो मेन उद्योग म्हणजे टुरिझम. आता टुरिझम म्हणजे भायले लोक येवचे पडले गोंयांत. इंटरनॅशनल एक्च्युली चालू जाल्यार लोक पयले भायल्यान जे आयला तितून तो मातसो स्प्रेड चड जालो टू स्टार्ट वीथ. मागीर ते लोकल कम्युनिटीन बीन स्प्रेड जालो. सो इट वील बी प्रॅक्टिकली इम्पॉसिबल टू बिकॉज टुरिझम मेन सेक्टर आसून आणि सगळी ऍक्टिव्हिटी टुरिझम रिलेटेड आसा गोंयांत. आता फार्मा सेक्टर आसा गोंयांत, ना अशें ना, बट दॅट इज देर. बट द मेन इंडस्ट्री टुरिझम चालू दवरतलो जाल्यार इट वूड बीन प्रॅक्टिकली इट वूड हॅव बीन व्हेरी डिफिकल्ट वे आय लूक एट इट. सो म्हणजे लॉकडावन वॉज अ मस्ट बिकॉज ऑफ पॅन्डेमीक. एब्सोल्युटली लॉकडावन वॉज अ मस्ट इन सेन्स की आमची तयारी नासली. आमची कितें आसा मेन म्हणजे लॉकडावन गरज आसली, आमची फायट करपाची तयारी नासली. मे बी आमचे कडेन मास्क नासले, ग्लोव्ज नासले, आणि खंयचे वखद लागू पडटले ते आमी नको आसले. तर टॅक्निकली आतां वर्ल्डान खंयूय पळयात वे आमचे जे इंडियन जे लॉकडावन केलें इनिशियली, इट हॅज हेल्प टू कर्टेल द मॉर्टेलिटी. म्हणजे लोक जे मरपाचे कमी जाले. दॅट इज अ बिगेस्ट प्लस इन दीस लॉकडावन. रेस्ट दॅन दॅट इकॉनॉमी इट हॅज क्रॅश्ड. आणि इफ यू सी अमेरिका इनिशियली तुमी पळयतले आमचे प्रेसिडेंटान, थंय ही रिफ्यूज लॉकडावन. रिझन बिंग लुकिंग इन टू द इकॉनॉमी हॅज अ मेजर इफेक्ट. इवन जे पॅन्डेमीक इन समवेर इन 1918 जे आयिल्ले तेन्ना अमेरिका
अँड सर्टन युरोपियन कंट्रीज डिडंट गो फॉर लॉकडाऊन आणि त्यांच्यानी हे करू ना की व्हडले कशें रिजन बींग बिकॉज दे न्यू द इकॉनॉमी वील इफेक्ट व्हेरी लार्जली आनी आयज तुम्ही पळयतले जाल्यार आता कितें बंद करून ते चालू करपाक म्हणजे तुम्ही जाणा इट वील टेक हेल लॉट ऑफ टायम इट इज नॉट इजी बट with the positive mindset I think we have to fight and come out of a situation कशें करून फायट आता कितें जालां की आता हालींच आमच्या गोंयच्या मुखेलमंत्र्यान एक विधान केलें की गोंयांत 80% ऑक्युपन्सी गोंयच्या हॉटेलांनी आसा म्हणून आता एज अ प्रेसिडेंट ऑफ TTAG तुवें हाचेर कितें एक्शन घेतलें बेसिकली न्ही आय विल गिव यू विथ द स्टॅटिस्टिक्स आता टोटल हॉटेल्स जे गोंयांत आसा न्ही ऑफिशियल ते आसा 3873 रफली त्यातले लगभग जे 2-3 दिसा पयलींचो स्टॅटिस्टिक्स सांगता अरावंड 950 हॉटेलांनी एप्लाय केला रिस्टार्ट करपाक त्यातले अरावंड 850 हॉटेलांक तांकां परमिशन दिला चालू करात म्हणून तुम्ही ओके नाव 850 म्हणजे तुम्ही इफ यू सी द एवरेज पार्ट इट इज अरावंड 23% ऑफ द हॉटेल्स चालू जाला एक्चुअली आणि जे चालू पण जाला न्ही तितलो तांकां आनी बेसिकली कितें ABCD कॅटेगरी चड जे धाकटे हॉटेल आसा D कॅटेगरी ते चड चालू जावना आता तुम्ही ABCD कॅटेगरी तितून पळयले आता ए कॅटेगरी जी आसा जेचे विच इज अ 5 स्टार आणि 4 स्टार हॉटेल जे असतात चड करून तेंच्यांनी सगळ्यांनी ऑलमोस्ट चालू जाला 90% 85-90% आणि तांकां विकेंडाक ऑक्युपन्सी आसा 80-90% वीक डेज 40-50% ऑक्युपन्सी आसा बाकी जे धाकटे हॉटेल आसा तांकां विकेंडाक चड आसता पण एकूच पॉझिटिव्ह म्हणजे कितें आसा ऑगस्टान 4-5% आसले ऑक्युपन्सी सप्टेंबरान ते वाडले अरावंड 15% पावले ऑक्टोबराक ते 30% पावतले 30-32% आमकां एवरेज सांगता तुमकां सर्टन हॉटेल्स वील हॅव बेटर आसतलेच आणि नोव्हेंबर दिवाळी आसतकूच आणि बाकीचे हॉलिडे आसतकूच ते 40-45% वाडटले सो बेसिकली इट इज अ ग्रॅज्युअल ग्रोथ आणि इट इज नॉट विंडफॉल आता CMन जे स्टेटमेंट केला माझ्या अंदाजान ते ऑक्युपन्सी 2 ऑक्टोबराक हॉटेल जितके ओपन जाला न्ही तांकां इतके आसा बिझनेस मे बी दॅट वॉज कन्वेड टू हिम बट मे बी मिसकम्युनिकेट वॉट एव्हर इट इज बट दिस इज अ रियालिटी की बेसिकली इतके हॉटेल चालू जाला आणि इतके ओवरऑल ऑक्युपन्सी आसा बट 5 स्टार हॉटेलाचो ऑक्युपन्सी बरो आसा धाकट्या हॉटेला पेक्षा बिकॉज त्यांचे सेफ्टी नॉर्म्स बरे आसता आणि ते प्रायसींग वायज ऑल्सो व्हॅल्यू वायज ऑल्सो दे आर गिविंग बेटर व्हॅल्यू देन रेस्ट इन द मार्केट आता सरकारान खरेंच सिरियसली एक स्टेप घेतला म्हणल्यार गोंयचे पर्यटन वयर काडपा खातीर सरकारान एक स्टेप घेतला आनी अशें आयकूं येता की सरकारान एक ट्युरिजम पॉलिसी 2020 ही ट्युरिजम पॉलिसी एक नवी पॉलिसी केल्या आनी तातूंत तेंच्यांनी एक भर दिला ते म्हणटा कितें की जे इनलँड ट्युरिस्ट आसा आनी त्या ट्युरिस्टां मदले जे पयशाकार रीच ट्युरिस्ट आसा तांकां लागूनच फॅसिलिटीज करपाच्यो ह्या हितून प्रोवायड केल्ले आसा बेसिकली जे टुरिझम पॉलिसी आसा जे आमी म्हणटात दॅट इज इन मेकिंग फॉर लास्ट मोर दॅन 10-12 वर्सां जाली दिगंबर बाब जेन्ना आसले तेन्ना तांच्यानी इनिशिएटीव घेतली मागीर पर्रीकर बाबान ही टूक इट टू द लेवल दॅट इट हॅज टू बी इम्प्लिमेंटेड बट इट वॉज नॉट सीइंग द लायट ऑफ अ डे बट इन प्रेझेंट सिनेरियो वी पुश्ड इट अप टू सी दॅट पॉलिसी येवची म्हणून बट ते इट इज नॉट एज पर सर्टन थिंग्स लायक स्पेशली ऑन द टुरिझम बोर्ड जे आसा तेंच्यान जे फॉर्मेशन केला तें काम कितें इट शूड बी मोर इंडस्ट्रियल रिप्रेझेंटेशन इट शूड बी इंडस्ट्रियल ड्रिवन आता कितें गव्हर्मेंटचेर आयले न्ही नॉट इंडस्ट्रियल ड्रिवन दॅट इट लुजीस इज फोकस ना बाकीचे आनी एक गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट कशें जातलें सो अवर थिंग इज के इंडस्ट्रीक रिप्रेझेंटेशन चड दिवचें आनी दिला तेंच्यांनी बट वेन तेंच्यांनी कितें केलां 5 बोर्ड जे डिफरंट गोवाचे हे आसा इंडस्ट्रियल गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्स आसा मागीर TTAG आसा मागीर गायड आनी ट्रॅव्हल आनी टूर ऑपरेटर तांचो एसोसिएशनचो एक रिप्रेझेंटेशन तशेंच ते 5 वेगवेगळे रिप्रेझेंटेशन केला आनी 3 गव्हर्मेंटान आपल्या कडेन दवरला की फ्रॉम इंडस्ट्री दे वील अपॉइंट पण आता अशें म्हणटा की अकॉर्डिंग टू न्यू पॉलिसी द प्रिवियस बोर्ड्स विल बी डिसॉल्व्ड अँड देर विल बी वन बोर्ड to look after the development and marketing of tourism. I agreed. So that was proposed by us. So it should be. But main thing is implementation. आता हांवें माझ्याकडे खूप विजन असले खूप प्लॅन असले but if it is not way can be implemented way for the liking of the industry and the growth of the industry then the purpose is left lost totally. तुम्ही जे म्हणता दुसरे मेन क्वेश्चन तुम्ही विचारलेलो की पैसेकारू टुरिझम आहे सी लेट्स बी फ्रँक इनफ की वी आर इन द डेमोक्रेटिक कंट्री सो आमी एका आडचे तेका आडचे आमी अशें म्हणू शकना आमच्या कडेन ऑलरेडी इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा वेर इन हाय एंड टुरिस्ट येता गोंयान येतले कंटिन्युअस तांकां मेन रिक्वायरमेंट कितें आसता तांकां वेगवेगळे टायपची
हॉटेल्स जाय जे ब्रँडेड हॉटेल्स आसा. आतां सगळे ब्रँडेड हॉटेल जे वर्ल्डान आसा बेस्ट ऑफ द ब्रँड्स ते गोंयान आसा ऑलरेडी. तुमी बऱ्यापैकी पयशे जे स्पेंड करपी ट्युरिस्ट एट्रॅक्ट करतले जाल्यार आमकां ते बेजीक फॅसिलिटीज सारकी करपाक जाय. आमी ते बेजिकली गार्बेज जे आसा बिचार तो क्लीन करपाचे ऑथॉरिटीज आसता आनी पंचायत आसता डिस्पोजल ऑफ तेंचे कॉर्डिनेशन आहा ते सारकें कॉर्डिनेशन जाय. बिचीस शूड बी क्लीन. मागीर इन्फ्रास्ट्रक्चर जे बीच आसा की आमचे ट्युरिस्ट स्पॉट आसा इट मे बी आमचे टेम्पल्स आसूं चर्चीज आसूं थंय गूड टॉयलेट्स क्लीन टॉयलेट्स विथ चेंजींग रूम्स जाय आमकां. थर्डली वी रिक्वायर गुड रोड्स एवरीवेर. आतां हे बेजीक आमी केले न्ही जाल्यार ट्युरिस्ट येतले आनी वाडटले बऱ्यापैकी ट्युरिस्ट येतले. आतां जे लोवर एंड जे ट्युरिस्ट येता तांकां आतां आमी ते म्हणटा की आमकां ते ओवरनायट ट्युरिस्ट येता ट्रॅक्सांनी येता सुमोन येता ते बेनिफीट जायना गोंयान इकॉनॉमी. पण ते येतलेच. आतां तांकां आमी रेगुलेट अशें सांगू शकना की तुमी येवं नाका भितर बट वी कॅन रेगुलेट देम की तांकां ते बिचार कूक करता मागीर रस्त्यार कूक करता ते आमी गव्हर्मेंटान बॅन केला. पण बॅन केला म्हणून ताका ना. पण आता सरकारान किंवा टुरिझमाच्या लोकांनी किंवा आता तुमच्या संस्थेन खंय केन्ना विचार केला ह्या संबंधान हे जे ट्युरिस्ट लोक जे गोंयान येतात आनी जे बिचीचेर आनी रस्त्याचेर कडेक गाडी पार्क करून रांदता हे कित्याक रांदता? मेन थिंग कितें आसा सी तांकां सर्टन जे ट्युरिस्ट येता ते ओवरनायट येता एक रातीक येता दुसरे रातीक वयता. सो तांकां त्या हॉटेलांक बीन खर्च करपाक नाका. तांकां हांगा हॉटेलान रेस्टॉरंट बीन खावपाक नाका कित्याक ते मे फायंड इट कॉस्टली टू नॉट टू द लायकींग. सो तांकां कितें आमी म्हणिल्लें की त्यांनी एक आमचे खूब फिल्ड्स आसा ओपन एरियाज आसा थंय कॅम्पिंग एरिया म्हणून तांकां एक नोटिफाय करपाक तांकां लागून मुद्दाम असल्या टुरिस्टा खातीर. आनी कॅम्पिंग टुरिझम इज अ बीग टुरिझम एवरीवेर आनी तांकां यू चार्ज देम की थंय प्रॉपर टॉयलेट आसूं न्ही टॉयलेट चेंजींग रूम आसूं न्ही आनी तांकां फॅसिलिटीज दिया आनी चार्ज देम. आनी पीपल इफ ते रस्त्यार करता देन फायन देम. बट तांकां फायन करच्या पयलीं आमी वी हॅव टू क्रिएट द फॅसिलिटी सो दॅट ते रस्त्यार येवचे न्ही. आनी ते ग्रॅज्युअल प्रोसेस आसा बट ते करपाक जाय. ते आमी लागला गव्हर्मेंटाक की तेंच्यांनी हे करचें खूब टायमार आनी होपफुली की वीथ द प्रेझेंट टुरिझम पॉलिसी आनी जे प्रमाणे परत आमी फूल फोर्सान चालू केला टुरिझम ते सगळे जाग्यार पडटले. आतां कितें पॉलिसी ही नवी पॉलिसी जी आसा तितलो असो एक मुद्दो आसा की हे बोर्ड जो फॉर्म करतले तो बोर्ड वील स्ट्रेंथन टुरिझम एसेट्स. आतां वॉट डू यू मीन एक्झॅक्टली बाय वेन यू से स्ट्रेंथनिंग टुरिझम एसेट्स? बेसिकली टुरिझम एसेट्स म्हटल्यार कितें हें पयलीं सांगात. टुरिझम एसेट्स म्हणजे आय डोंट नो वॉट कॉन्टेक्स्ट दे हॅव रिटन दे बट टुरिझम एसेट्स म्हणजे कितें आसा आतां GTDCची प्रॉपर्टी आसा वन थिंग. आतां वॉट it's getting difficult for the GTDC to maintain property revenue generation difficult. And every worldwide it is said that government should be not in doing of business. They can create the policy they can do. They cannot do business as such. Business should be left to the private entrepreneurs or private people who are in business to do business. The government business आला म्हणून तुम्ही जाणा आमी कशें जातात. मागीर GTDC आतां इतके लोकेशन बेस्ट आसूनय ताका वालोर ना तितको. ते सगळे पळोवन तो दोज एसेट्स वीच आर देर सो वीच वील अपग्रेड करपा जाय आनी इट हॅज टू बी विथ प्रायवेट आनी पब्लीक पार्टिसिपेशन करून एक लेवला स्टँडर्ड करून ऑपरेट करूं शकता आनी वीच कॅन जनरेट रेवेन्यू टू द गव्हर्मेंट ऑल्सो इन फॉर्म ऑफ टॅक्सीस अँड द कॉर्पोरेशन आसा गोवा टुरिझम आसा तांकां एक जे गोवा म्हणजे प्रमोट करपा जाय तांकां एक रेवेन्यू मेळटलो. जेन्ना आमी पर्यटकांक आपयतले आनी पर्यटक जर गोंयान येतले आमच्या ह्या लोक म्हणटा गोंयान सैम खूब आसा नेचर इज एबंडंट इन गोवा गोंय ब्युटिफूल म्हणटात सगळे. पण हे जे पर्यटकांक जर गोंयान अट्रॅक्ट ऑलरेडी आसाच गोंयान ते येतातच कित्याक तांकां दिसता खरेंच दिसता की हांवें पळयलां हिंदुस्थानान भायलीं कांय शहरां आसा त्याच्या परस गोंय ते प्रिफर करतात कित्याक हांगासर शांत आनी हांगा सैम सुंदर आसा. पण ब्युटिफिकेशन ऑफ गोवा पळय हो जो एसेट एक आसा दॅट इज ऑल्सो अ मेन एसेट. ह्या एसेटा विशीं म्हाका दिसता सरकार तितलेशें व्हडलेशें उत्सूक ना. बेसिकली म्हणजे ब्युटिफिकेशन म्हणजे हांव कितें म्हणटा जे आसा न्ही ते सारकें दवरपा जाय. तेच सारकें मेन थिंग कितें आसा आमचे ब्युटी कितें आसा बिचीस आसा आमचे बेस्ट ऑफ द बिचीस आसा आमचे मॉन्युमेंट्स आसा मे बी टेम्पल्स आसा चर्चीज आसा थंय पयला आतां तुमी एंट्री पॉयंट आतां एअरपोर्टार भायर सरतकूच तुमी पळयता गार्बेज आसता. सो मेन थिंग कितें आसा क्लिनलीनेस इज द की.
आतां कितें क्लीन दिसलें न्ही लोकांक जाल्यार दे विल एबल टू एन्जॉय दॅट नेचर. आतां एअरपोर्टच्यान तुमी हांगा आयले या तुमी मडगांवच्यान पणजी आयले रस्त्यार ऑर पणजेच्यान तुमी कलंगूट सुवाळ्यान भितर गेले एवरीथींग इज ग्रीन. सो दॅट इज नॅचरल. सो ते आमी इको आसात इकोलॉजी जी आसता ती आमी डिस्टर्ब करपाक नाका. आणि मेन थिंग थंय जे गार्बेज उडयतात ते सगळे कडेन फ्लॅग घालून की डोंट थ्रो गार्बेज आनी पेनल्टी उरतली. आणि ते एज्युकेशन इज अ मस्ट फॉर टुरिस्ट ऑल्सो कंटिन्युअस की हे करचें न्ही हे केल्यार तांकां फायन पडटलो. आणि कंटिन्युअसली दॅट थिंग हॅज टू बी फॉलोड स्ट्रिक्टली. आणि इट हॅज टू बी बिकम मोर टुरिस्ट फ्रेंडली. टुरिस्ट फ्रेंडली करपाक म्हणजे कितें आसा आतां गार्बेज लोकांक भायर अशें उडोवपाक नाका. ते डस्टबीन आसा ते घालतले. आतां डस्टबीन नासल्यार ते कितें करतले. सो ते करून ते that friendliness is required for eco related sensitivity to bring in. आणि मागीर ते प्लास्टीक आसूं हे आसूं ते सगळे आमी एक पॉलिसी काडून आणि एक सिस्टम काडून ते आमी फुडें व्हरपा जाय. आतां हें जर जावंक जाय जाल्यार आमचे बीच बेल्ट्स आसा दे आर टुरिजम प्रॉपर्टी कशी बीच बेल्ट म्हणल्यार थंयसर हें जर क्लीन उरोवंक जाय जाल्यार थंयसर मॅन पावर जाय. आतां आमी कितें पळयता खंयचे बीचेर गेलो म्हणटकीर थंय कोण ना एक कोस्ट गार्ड आसता फक्त कोणी स्विमिंगाक गेलो जाल्यार तो बुडटा जाल्यार ताका वाचोवपाक. अदर दॅन दॅट आमकां जी संवय आसा आमच्या कांय टुरिस्टांक संवय आसा गेले बीचेर बसले थंय कितें तरी ड्रिंक घेतलें आनी थंयसरूच सगळो कचरो उडयलो आनी गेले. अशे जर टुरिस्ट आसत जाल्यार थंयसर कोण तरी मॅन पावर कितें तरी जाय की तो कचरो काडून Absolutely. आमी कितें आतां 15-20 वर्सां जाली इफ आय नॉट मिस्टेकन टुरिजम पुलीस म्हणून केल्ले हय विच इज नॉट इफेक्टीव बिकॉज तांचे कडेन कांय पावर्स अशें ना. सो वॉट वी आर सेईंग इज एक सेलूच आसूं न्ही प्रेझेंट पुलिसां वीच वील मॅन द बीच एरिया. बिकॉज एक कितें आसा लॉ एन्फोर्समेंट एजन्सी जाय आनी ते जेन्ना करतलो जाल्यार तांकां पावर्स आसपाक जाय. तांकां पावर नासता ते कशें हें करतले इम्प्लिमेंट करतले. सो दॅट इज वन एक्सपेक्ट. आनी सेकंडली जे हांवें पयलीं मदीं म्हणलां तशें जे क्लिनिनेस जे आसा ते बिचारूय लोक वयता ते इट्स बँड दे कॅनॉट बॉटल घेवन बिचार वचूंक शकना. आतां कितें आसा आतां थोडी एरियान पळयल्यार तुमी ऑफकोर्स इट्स अ ओल्ड थिंग आतां बिचार एंटर जाताकूच रायट सायडीक सोऱ्याचें दुकान आसा ते घेवन सोमते चल्ले. तो इट इज अ एज्युकेटेड की तुमी हे घेवन तुमी वचूंक शकना म्हणून. आणि एक सिस्टम डिसिप्लीन हाडपाक जाय आनी इट इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस. हांव म्हणना की फायन करा तेका बट पुलीसचे असले न्ही की वॉट यू आर डुईंग इज इलिगल सांगलें न्ही अशें उपकारचें ना. अशें कंटिन्युअस सांगलें पण निलेश कितें आसा कोणी ट्युरिस्ट जेन्ना गोंयांत येता आनी तो जेन्ना जंय त्याच्या गांवांत तशी ताका बीच पळोवंक मेळना असो समुद्र तट त्या गांवांनी ना. थंय ते सारके एकदम पिशे जाता. ती ल्हारां उफेतात सामकी ल्हारां जी आंगार धांवन येता थंय बसून त्या ल्हारा कडेन पळयत आनी सनसेट पळयत सामके पिशे कशे वरांची वरां बसून आसता. आनी तेन्ना हातान जर एक बियरची बाटली आसत जाल्यार आनीक तातूंत आनीक तांचो जो आनंद म्हणटा तो डबल जाता. आय एग्री. पण हांव म्हाका तरी दिसता की खंय तरी डिसिप्लीन हाडूंक जाय. पण ती बाटली घेवन बीचेर बसून पिवपाक ताका बंदी घालूंक जायना गोंयांत. कित्याक गोंयांत लोक जे येता पळय लोकांक खबर आसा गोंयांत सरो सामको सर्रास हें मेळटा म्हणून. आय एग्री. बट कितें आसा जाणा इफ यू हॅव टू ब्रिंग द डिसिप्लीन आतां थंय कुशीक रेस्टॉरंट्सूय आसा. हय एक आमी इकॉनॉमीच्या बाजून पळोवया आतां थंय सगळे बिचार शॅक्स आसा रेस्टॉरंट आसा तुमकां पिवपाक थंय वचून पियात. हांव कितें म्हणटा आतां बिचार केल्या म्हणजे कितें जाता लॉस ऑफ रेव्हेन्यू टू द तेंचे मार पडटात बिजनेसाक आनी ते घाण करता थंय बॉटल फोडटा बिचार. मागीर आतां हे गेले आनी ते सँडान घातले आतां पावस येतकूच पळयात आतां सगळे गार्बेज बरें येता तितून बॉटल्स तुटलेले येता. सो ते डिसिप्लीन ना. सो आतां प्रोविजन आसा केल्ले आसा सगळ्यांनी एज के ट्युरिजम ग्रो जाला शॅक्स आयला रेस्टॉरंट्स आसा. सो ते एक डिसिप्लीन करपाक जाय की तुमी थंय पियात म्हणून. थंय हांगा पिवपाचे बँड आसात पण ते हाडचेच पडटले डिसिप्लीन. आमी बीच क्लीन दवरतले आनी इफ यू वॉन्ट गूड टुरिस्ट टू कम इन टू द बीच. आतां म्हाका सांगा आमचे गोंयकार कितके लोक वयता कलंगूट बागा जे पयलीं आमी वयताले तशें वचना. कित्याक वचना ते आमीच इवोल्युएट करपा जाय आनी तशें गेट इट की आमी परत वचूं शकता तसलो एक एनवायरमेंट क्रिएट करपा जाय जाल्यार ऑटोमॅटिकली ट्युरिजम वाडटलें. तर आमीच वचना जाल्यार ट्युरिस्ट कित्याक वयतले सिंपल न्ही. आमी म्हणटा हे येता ते घाण करता हे करता बट आमची जबाबदारी आसा की आमी ते डिसिप्लीन हाडची आनी ती फॉलो करची. आता परत एक मुद्दो आनी एक आसा ह्या नव्या पॉलिसीन की एक्सपान्शन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑपॉर्च्युनिटीज. हाऊ इट इज पॉसिबल.
सी दे आर डिफरंट वेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट आसा जनरेशन. मेन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन आमचे रेस्टॉरंट्स आसा, बार्स आसात, एवरीथिंग. सो इव्हेंट्स आसा. सो वन थिंग इज टू मेक इट सिंपल, प्रोसिजर सिंपल. आतां तुमी एक लग्न करतलो गोंयांत जाल्यार तुमकां मल्टिपल लायसन्स लागता, which discourages people to do weddings in Goa. Suppose if procedures are simple, ease of doing business असले जाल्यार चड लग्नां जातली, चड एम्प्लॉयमेंट मेळटलो डायरेक्टली इनडायरेक्टली. सिमिलरली हिंटरलँड टुरिजम आमी म्हणटा, विलेजीसान बीन सगळे थंय डेव्हलप करतलो टुरिजम जाल्यार ऑटोमॅटीक इफ यू डेव्हलप इको टुरिजम देर, की थंय सेन्सिटीव एरिया असली, थंय आमी तांकां टुरिस्टां भितर व्हरले तर तांकां ऑटोमॅटीक ते गांवांक तांकां टुरिजमचो रेव्हेन्यू मेळटलो आनी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जातलें. बिसायड्स जे एक्झिस्टींग जे आसा थंय तांकां मातशें हें दिलें, कितें म्हणटा एक कित्याक ताका एक्सपांड करपाक जाय, आतां परमिशनां रोखडी मेळ्ळी तर ऑटोमॅटिकली मोर एम्प्लॉयमेंट वील बी जनरेटेड ऑन दीस. आनी कोणी बरो कोण प्रोजेक्ट हाडटा कितें आसल्यार ताका इट शूड बी एक्चुअली इन इज ऑफ डुईंग बिझनेस केलें तर ऑटोमॅटिकली एम्प्लॉयमेंट वाडटलें. एज हांवें सांगलें पयलें 40% लोक डायरेक्टली इनडायरेक्टली टुरिजमाचेर डिपेंडंट आसा गोवा. सो इन गोवा ऑलमोस्ट 140,000 लोक डायरेक्टली इनडायरेक्टली टुरिजमान एम्प्लॉयमेंटाक आसा एज ऑफ नाव. ते इजिली वाडूंक शकता बिकॉज द ऑपॉर्च्युनिटीज आर प्लेंटी इन गोवा बींग अ टुरिजम रिलेटेड सेक्टर. आनी स्पेशली गोंयाकारूच ऑपॉर्च्युनिटीज खूब आसा. फक्त तेंच्यांनी एक आपले चेंज करपाक की आमी वी आर रेडी टू वर्क ऑन द आतां हिंटरलँड टुरिजम जेन्ना आमी म्हणटा हें कांय आतां गोंयाक नवें न्हय. बरीच वर्सां जालीं हिंटरलँड टुरिजम डेव्हलप करपाचो, हिंटरलँड टुरिजम डेव्हलप जावंक जाय हें आमी आयकत आसा. पण त्या दृश्टीन तसो डेव्हलपमेंट जावंकूच ना. इतकी वर्सां जेन्ना गोंयची अर्थीक परिस्थिती बरी आसली तेन्नाच्यान हिंटरलँड टुरिजमच्यो खबरो चल्ल्या. मेन थिंग म्हणजे कितें आसा हिंटरलँड टुरिजम ते आमी डेव्हलप करपाक जायना बिकॉज आमकां गव्हर्मेंटाक डेव्हलप करपाक जाय. हय, इट हॅज टू बी डेव्हलप बिकॉज लोकांक जाय थंय. आतां तुमी पळयता आज lot of things are opposed in Goa. One thing is because there is no faith with the people and the government. ते म्हणटा की सगळ्याक तांकां दिसता की there is some alternate motive. आतां इको टुरिजमूय केलें तर इट हॅज टू बी पीपल ड्रिवन. इट कॅनॉट बी गव्हर्मेंट ड्रिवन आनी व्हेरी क्लियर गव्हर्मेंट ड्रिवन आसल्यार देन इट वील फेल. इफ इट इज पीपल ड्रिवन की लोकांक जाय की आपलें आमी अशें करूं शकता आनी गव्हर्मेंटान सपोर्ट करचो जाल्यार जातलें. आतां पण कित्याक जावना बिकॉज ते फक्त पॉलिसीज जी आसा ती पेपरारूच उरला. what benefit we can get it, and secondly how to go about it, certain things आमी गांवांनी कशें व्हरतले लोकांक ते आमी कोणी डिसायड करना. आनी दे आर टुरिस्ट हू वॉन्ट्स टू लायक स्पेशल आमी ट्रेल करपाक जाय की इको टुरिजमाक ट्रेल अशें आसा, अशें करूं हे करूं शकता, अशें आयटनरी करूं शकता. ते प्रायवेट सेक्टरांनी गव्हर्मेंटांनी हे करून बसून करूं येता. पण ते खंयच्या गांवांत करचे ते लोकल्स हॅज टू कम फॉरवर्ड की आमकां करपाक जाय. वी आर रेडी फॉर द इको टुरिजम बिकॉज एकदां टुरिस्ट गेले थंय जाल्यार मागीर तांचे जे इकोलॉजी आसा ती मातशी फाटीं फुडें जावंक शकता. म्हणल्यार हें करपा खातीर फुडाकार कोणी घेवंक जाय. लोकांनी जे प्रतिनिधी निवडून दिल्या त्या वाठारांनी त्या मतदारसंघांनी आय एग्री अलॉंग विथ द पीपल. जे लोकांनी आतां कितें आसा प्रतिनिधी म्हणले ते इलेक्शन टायमार एक्टीव जाता ते आनी इलेक्शन टायमार सगळे जे लोक आतां जे विरोध करता ते तेंचे बरोबर आसता. सो लोकांनी जे थंय बसला ते यूथ जे आसा ते गांवांनी तेंच्यांनी फुडें येवन करपाक जाय की आमकां अशें डेव्हलप करपाक जाय. आतां सगळ्या गांवांनी कितें तरी तांचे युनिकनेस आसतली. गांवांत लायक आतां तुमी हांगा बिचोली गेले तर थंय एक युनिकनेस आसा. थंय हांगा सांखळी गेले थंय वॉटरफॉल्स आसा हे आसा ते डेव्हलप. आतां पयलीं आयटनरी आसता तेन्ना आमचे हरवळा वॉटरफॉल वयतालेच टुरिस्ट. आतां वचना. कित्याक वचना? आनी थंय कशें जे घाण करता हे करता. सो ते आतां परत रिज्युमिनेट करपाक जाय तर लोकांनी फुडें येवपाक जाय थंयच्या गांवकारांनी आनी मागीर एक सिस्टम घालपाक जाय आनी फुडें व्हरपाक जाय जाल्यार तें जातलें. कित्याक नाजाल्यार ते सगळे म्हणटा ते पेपरारूच उरतलें नाजाल्यार. आतां गव्हर्मेंट जेन्ना शिरगणती करता म्हणटा सेन्सस करता पळय तो सेन्सस दाखयता की 89% 89% टुरिस्ट ते सुद्दां डोमेस्टीक टुरिस्ट दे कम डावन टू गोवा ड्युरींग ऑक्टोबर टू डिसेंबर. हो नंबर सरकार सांगता. आतां हितून कितें इन्क्रीज जातली समज ही पॉलिसी जेन्ना इम्प्लिमेंट जातली तेन्ना आनी ती जातली जाल्यार ताचेर कितें स्टेप्स आसतले सरकाराचे? एक म्हणजे तुमकां सांगपी म्हणजे आतां गोवा इज गोवा बिकॉज वी हॅव मिक्स ऑफ टुरिजम फॉरेन टुरिस्ट अँड इंडियन टुरिस्ट.
डॉमेस्टीक टुरिस्ट सस्टेन करतलो जाल्यार तुमकां इंटरनॅशनल टुरिस्ट जायूच. इंटरनॅशनल टुरिस्ट ना जाल्यार डॉमेस्टीक टुरिस्ट डिक्लायन जातलो. तो आमचो जो इंटरनॅशनल टुरिस्ट जो आसा तो आमी जो डिक्लायन जाला ओवर द इयर्स तो आमी परत त्या लेवलीर हाडपाक जाय. आनी ग्रॅज्युअली डॉमेस्टीक टुरिस्ट उरतलो तेच्या बरोबर. आतां डॉमेस्टीक टुरिस्ट प्रेझेंट सिनेरियो दॅट इज ओन्ली होप आमकां, कित्याक चार्टर सगळे फॉरेन टुरिस्ट फ्लायटी बंद आसा. चार्टरूय गव्हर्मेंटान अजून अलाव करूना येवपाक. सो डॉमेस्टीक टुरिस्ट वे आमी सर्वायव करूं शकता. दॅट इज ओन्ली वेर वी सर्वायव. बट इन लॉंग रन आमकां इंटरनॅशनल टुरिस्ट इक्वल जाय आनी आमचें जें इंटरनॅशनल मार्केट आसा तें आमी परत सारकें फोर्सफुली ट्राय टू डेवलप करपाक जाय. म्हणजे जे आसा ते जे आमी जे स्ट्रेंथ लूज केला ती परत हाडपाक जाय. पयलीं आमचे जर्मनीचे खूब टुरिस्ट येताले ते कमी जाला. कित्याक कमी जाला ते आमी परत जाग्यार हाडपाक जाय. फिनलँडच्यान टुरिस्ट येताले ते ना, कित्याक येना ते आमी मार्केट परत हें करपाक जाय. आनी आतां कितें जाला थंयचे आमचे इंडिया टुरिजमचे सगळे कडेन ऑफिसीस आसा ते खूब कडेन बंद केलात. सो इंडियन कॉन्सुलेट्स आसा ऑल्सो हॅज टू बी मेजर रोल इन गेटींग दॅट टुरिस्ट बॅक इन टू गोवा. सो ते सगळे पळोवन आमी एक फोकस करपाक जाय की जे आमचे लॉस्ट मार्केट आसा ते परत हाडपाची. आनी बिसायड्स दॅट एक्झिस्टींग मार्केट आसा ते आमी लूज करपाक जायना. जाल्यारूच आमी सस्टेन करूं शकतले. डॉमेस्टीक टुरिस्ट जे आसा गोवा इज मोस्ट प्रिफर्ड डेस्टिनेशन इन गोवा इन इंडिया. सो टुरिस्ट येतलेच लोक बट ते आमी एक डिसिप्लिनीन फुडें व्हरपाक जाय. आनी तेका जो आमचो जो एक लेवल आसा टुरिस्टीचो तो मेंटेन करपाक जाय वेर रेव्हेन्यू जनरेशन हॅपन्स टू द गव्हर्मेंट. आतां अशें म्हटलां कितें की फाटल्या दिसांनी सेवरल गव्हर्मेंट बॉडीज टूक इंडिपेंडंट डिसिजन्स जशें की विदावट लाँग टर्म विजन. कांय पळोवप ना आमी आतां कितें करता तेजो लाँग टर्म इफेक्ट कितें आसतलो गोंयचेर हें पळयनासतना तेंच्यांनी डिसिजन्स घेतले. म्हळ्यार डिसिजन्स म्हळ्यार कितें मिसयूज ऑफ फंड फॉर ब्युटिफिकेशन एंड इन देअर कॉन्स्टिट्युएन्सीज बी अश्यो. त्या आय थिंक पयलीं हांवें ते स्टेटमेंटूय केलां हांवें. आतां जो टुरिजम बोर्ड जो येतलो तांकां पावर आसपाक जाय त्या बोर्डाक की पयशे खंय घालतले. आतां कितें जाता की तुमकां रफली सांगप म्हणजे 250 ते 260 कोटीचो टुरिजमचो बजेट आसा प्रेझेंट सिनेरियो. त्यातले 110-120 कोटी तेंचे एडमिनिस्ट्रेटीव एक्सपेन्सीन वयता. म्हणजे सॅलरी आसा बाकीचे जे एक्सपेन्स आसता एडमिनिस्ट्रेटीव तितून वयता. म्हणजे उरता अरावंड 140 कोटी सुमार उरता. त्यातले 70 ते 80 कोटी ते डेव्हलपमेंटाक वयता आनी 40 ते 45 कोटी तुमचे मार्केटींग प्लॅनाक वयता. आतां जो पयलीं हांव वता मार्केटींग प्लॅनाक. मार्केटिंगाक जे बजेट आसता ते विथ द टुरिजम इंडस्ट्रीच्या तांकां बरोबर घेवन तो स्पेंड करपाक जाय. इट शूड नॉट बी स्पेंड बिकॉज म्हाका अमेरिका आय फील की अमेरिकाचो टुरिजम हांगा गोंयांत येवूं शकता. वी हॅव टू बी प्रॅक्टिकल की हांगाच्यान अमेरिका 22 तासाचो डिस्टन्स आसा. म्हणून अमेरिकनचे टुरिस्ट काय गोंयांत येवचो ना. पीपल वील कम विच इज नियर बाय. अमेरिकाय बीच आसा, मियामी बीचीस आसा, सगळी कडेन आसा. सो सिमिलरली आमचे जो नेबर्स जे आसा जे नेबरींग कंट्रीज आसा ऑर आवर सोर्स जो आवर स्ट्रेंथ ऑफ मार्केट आसा थंय आमी मजबूताय हाडपाक जाय. पयलीं ते टुरिजम आमी परत हाडटले जाल्यार. आनी तुमी एक क्वेश्चन कितें आसा तुमी म्हणलेलें की मिसयूज ऑफ फंड्स आसा आनी ब्युटिफिकेशन करपाक फंड तो ब्युटिफिकेशनचो. जो ब्युटिफिकेशन जे म्हणटा आतां 60 ते 70 कोटी जे आसा ते वीच इज स्पेंड इन ब्युटिफिकेशन. आतां दे आर बाकीचे डिपार्टमेंट आसा. आमचे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आसा, PWD आसा. PWD रस्ते करता, इलेक्ट्रिसिटी लायट घालपाक जाय रस्त्यार, हाय मायल्स घालपाक ते इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट. आतां हे टुरिजम डेव्हलपमेंटाक हो बजेट यूज करपाक जायना ते. बिकॉज आतां कितें जाला की आतां पर्टिक्युलर कॉन्स्टिट्युएन्सी रिक्वायरमेंट आसतकूच ते थंय स्पेंड करता फ्रॉम टुरिजम. ते म्हणटा की टुरिस्ट हांगाच्यान पास जाता किंवा टुरिस्ट हांगाच्यान येतला इट अट्रॅक्ट बट इट कॅनॉट हॅपन दॅट बिकॉज ते बॅकेज डिपार्टमेंट टुरिजम बजेट हॅज टू बी स्पेसिफिकली स्पेंड ऑन टुरिजम इन्फ्रास्ट्रक्चर. आतां आमकां सपोज आनी टुरिजम बोर्ड हाडपाचें आनी इफ यू फील दॅट इट शूड बी सक्सेसफूल तर हे स्ट्रिक्टली फॉलो करचें पडटा. जाल्यार ताका रिजल्ट येतलो. नाजाल्यार तो आनी एक गव्हर्मेंट बॉडी जातली. आनी आमचे ते हे जाला आमचे आनी एक बोर्ड आयला गोवा आमचे गोवा प्रमोशन इंडस्ट्रियल प्रमोशन बोर्ड विच म्हणजे पावरूच ना, मिटींग जायना, CEO रावपाक सोदना बिकॉज तेंचे कोण आयकना. आतां इवन पेंजीम इमॅजीन पेंजीम CEO गेला कित्याक गेला. सो ऑल दोज थिंग्स वील हॅव टू
look into it before this boards are formed, आणि it has to be effective. आणि एक थिंग गव्हर्मेंटान लक्षात घेवपाक जाय की टुरिजम इज ओनली वे फॉरवर्ड फॉर गोवा, वन ऑफ द गुड इंडस्ट्रीज इन गोवा. सो ताका सस्टेन ताका आसा तशी दवरतलो जाल्यार तांकां एफर्ट्स करचे पडटले आमकां, नाल्यार वी लूज अवर होल्ड ओवर द इंडस्ट्री. किंवा बाकीचे डेस्टिनेशन आतां महाराष्ट्रा पळयात तुमी, दे आर ओपनिंग अप, तेंच्यांनी म्हणल्यार वील अलाव शॅक्स, तेंच्यांनी कितके हे केला, रिलॅक्सेशन दिला. सो ओवर द इयर्स टुरिस्ट कॅन शिफ्ट दे, वीच शूड नॉट हॅपन. आता ह्या वर्सा कितले चार्टर्स येतले अशें तुका दिसता? पयलीं तर तांचे गव्हर्मेंटान अनावन्स करपाक जाय, ते अजून जावं ना अनावन्समेंट. आमी इवन चीफ मिनिस्टरान बरयलां ऑलरेडी की होम मिनिस्ट्रीक तो अलाव करची. आमी श्रीपाद भाऊकय मेळ्ळा, तांकां रिक्वेस्ट केला. नक्वी साहेब गोंयान आयला तेन्ना हांव पर्सनली मेळ्ळा आनी तांकां सांगला रिक्वेस्ट केला. सो दे आर 3 डिपार्टमेंट वीच आर इनवॉल्ड, इज होम, सिवील एविएशन आनी फॉरेन अफेर्स. कित्याक चार्टर हाडटलो पयलीं तांच्यांनी विजा ओपन करपाक जाय, विजा की आमी डॉमेस्टीक टुरिस्टाक अलाव सॉरी फॉरेन टुरिस्टाक वील अलाव इन टू गोवा, म्हणजे तांकां विजा फेसिलिटी ओपन करपाक जाय. भंय जो आसा पळय की हे पॅन्डेमीक अख्ख्या पुराय संवसाराचेर आसा, जे कोण येतले गोंयान फॉरेनर्स ते कोविड घेवन येवंक शकता, तेजेर कितें रिस्ट्रिक्शन्स आसतली? कितें पण मेन थिंग आतां तेंचे अनावन्स केला न्ही, दॅट इज अ वरी, वन ऑफ द वरी वाय MHA अजून अनावन्स करूना. पण आतां आमी पळयलें, आमी जेन्ना आमी गोवा चालू केल्लें तेन्ना आमी केल्लें की तांकां टेस्टिंग केल्लें आमी कंपल्सरी, की आयदर तुमी 72 आवर्स तुमी टेस्टिंग करून यात. इट्स एक्चुअली इट शूड बी 96 आवर्स टेस्टिंग सर्टिफिकेट करून यात, नाल्यार तुमी हांगा येवन टेस्ट करात गोंयान. सो ते करून आमी अलाव करूं शकता. आणि मेनी ऑफ द कंट्रीज, आतां आमी रशियन टुरिस्ट म्हणटा, रशियान ऑलरेडी वॅक्सिनेशन चालू केला सपोज थंय, आतां ते आमी अलाव करतले. तेंच्यांनी जे वॅक्सिन घेतला स्पुटनिक वॅक्सिन, सपोज त्यांनी घेतला तांकां आमी अलाव करतले. ते सगळी पॉलिसी गव्हर्मेंटान डिसायड करपाक जाय कशें करतले. आणि सगळी कडेन आतां थंय सेकंड वेव जाला, म्हणजे आतां वन थिंग आमी क्लियर करपाक जाय की अनलेस दे फायंड सेफ न्ही, टुरिस्ट गोंयान येवचो ना. सो तांकां आमी ते सगळ्याक आपले पडलेले आसता. सो आमी लोकली वी शूड से दॅट वी आर सेफ. डेफिनेटली दे वील टेक द प्रिकॉशन्स. आनी हांगा गोंयान येता तेन्ना आमी कितें सेफ्टी आमचे SOPs आसा घेवंक जाय, ते फॉलोअप करपाक जाय. हें सगळें जरी खरें आसलें जाल्यार आत्ताच्या स्थितीन गोवा पर्यटकांक वेलकम करपाक कितको तयार आसा? वॉट यू थिंक, यू आर एज अ प्रेसिडेंट ऑफ TTE? आतां इनफॅक्ट वी आर फुल्ली गियर्ड अप. आतां तुमी पळयलां आतां सगळ्यांनी ऑल सेगमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज आर ओपन, एक्सेप्ट स्विमींग पूल तेंच्यांनी अलाव करना आनी कॅसिनो चालू करना. एक्चुअली बोथ आर स्विमींग पूल आय थिंक बाय लॉकडावन 6 बाय नोव्हेंबर दे शूड अलाव. कॅसिनो तांकां तेंचे ओन इश्यूज आसा, बिकॉज तांकां म्हणल्यार 200 लोकां वयर उपकारना, 350 त्यांचो स्टाफ आसता. तर ते गव्हर्मेंट दे आस्किंग फॉर क्लॅरिटी, सो दॅट वील ऑल्सो ओपन. आतां खंयचे हॉटेल पळयलें न्ही, ते आर गियर्ड अप विथ ऑल द फॅसिलिटीज. Now only few hotels are still not opening. Yeah, they don't feel it's viable because number of tourists is quite less. So gradually, if they once they feel कि tourism येता ते open जातले. Secondly, वर्ल्ड टुरिजम 27 तारखेक आसलो. TTAG आमी एक व्हिडिओ केल्लो भायर की टू से दॅट यू आर वेलकम बॅक टू गोवा. ताका बरो प्रतिसाद आलो. आतां परत 24 तारखेक आयत्या शनिवारा आमी एक रॅली काडटा, टुरिजम फ्रंट, गोवा टुरिजम फ्रंट म्हणून, वेलकमिंग टुरिस्ट दॅट गोवा इज ओपन अँड फ्रॉम हांगा दोनापावलच्यान साऊथ गोवा पर्यंत जे टुरिजम सेक्रेटरी फ्लॅग ऑफ करतले ओल्ड हांगा दोनापावल कडेन. मागीर चीफ मिनिस्टर आमकां ही वील रिसीव अस एट ओल्ड गोवा विच इज आवर मॉन्युमेंट सायट. आणि आमचे डेप्युटी चीफ मिनिस्टर आनी टुरिजम मिनिस्टर क्लोजिंगाक आसतले हांगा आमचे मोबाराक. सो ते आमी एक दाखवू शकता वर्ल्डान अँड दॅट वील बी टेलिकास्ट ऑर वील बी थ्रू FB पोस्ट आणि बाकीचे व्हिडिओ थ्रू आउट द वर्ल्ड टू से दॅट गोवा इज सेफ आणि गोवा इज बॅक ओपन टू वेलकम यू बॅक. सो वी आर ट्रायंग फ्रॉम अवर सायड बेस्ट की आमी सेफ आसा, तुमी यात आणि वील आमी तुमचे बऱ्या भशेन तुमचे आमी अवकार करतले आणि तुमकां फॅसिलिटीज कांयच कमी जावची ना. आतां SOPs आतां गोंय राज्यान जी SOP आसा ती अशें दिसता की इट इज व्हेरी फ्लक्च्युएटिंग अँड इट चेंजीस फ्रॉम टायम टू टायम. अशें मुखेलमंत्री सुद्दां म्हणटा की SOP वील हॅव टू बी चेंज फ्रॉम टायम टू टायम, वील हॅव टू टेक डिसिजन्स. अशें आसतना जर हे बाकीच्यो गजाली ओपन जाल्यो, कसिनोज ओपन जाले, डान्स क्लब्स ओपन जाले, जाल्यार हाव वील इट बी इन
कोऑर्डिनेशन विथ SOP. आता कितें आसा जाणा सी दे आर रिस्ट्रिक्शन्स मीन्स टुरिजम सेक्टर आतां क्लब म्हणले जाल्यार पीपल आर गोइंग टुगेदर बट लोकांनी अनलेस तांकां आपल्या स्वताची हे करपाक जाय ते SOP जे आमी 3 मंथां म्हणटा दॅट इज सोशल डिस्टन्सिंग मास्क आनी सॅनिटायझिंग ऑफ हँड कंपल्सरी हे करचेच पडटले नाल्यार वी आर आस्किंग फॉर डिझास्टर बिकॉज आतां हांगा फ्रांसान पळयात अमेरिकेत पळयात युरोपान हांगा स्पेनात पळयता दॅर इज सेकंड वेव विच इज कम टू अवॉइड दॅट टील वॅक्सीन कम्स इन वील हॅव टू रिस्ट्रेन अवर सेल्फ आतां क्लबानूय गेले क्लबान नंबर कितको तो तेंच्यांनी डिसायड केलात गव्हर्मेंटान तशे प्रमाणे दिवचे पडटले भितर येतकूच ते स्क्रिनींग करता बरोबर आसा आतां कोण फॅमिली आसा ते एका बरोबर आसल्यार उपकारतात तशें करून ते सेग्रिगेट करून तशें कशें जाता तशें वे फॉरवर्ड करून करचें पडटलें इट इज डिफिकल्ट टास्क फॉर एवरी वन आय अंडरस्टँड इट्स नॉट इजी म्हणपाक बरें आसा हें सगळें एक्चुअल करतलो जाल्यार इट इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट बट देन दॅट इज ओन्ली वे फॉरवर्ड वी कॅनॉट गीव लॅप्स केल्यार केसीस वाडले ऑटोमॅटीक टुरिजमाक इफेक्ट जातलो सो ते सगळे पळोवन सगळे आमी इंडस्ट्री भावांनी आनी लोकल्सांनी आनी टुरिस्टांनी सगळ्यांनी एक नेम धरपाक जाय की हे जे SOPs आसा ते आमी स्ट्रिक्टली फॉलो करतले आनी दॅट इज ओन्ली वे फॉरवर्ड फॉर इंडस्ट्री टू सस्टेन हो जालो एक मुद्दो जालो पण आता सेकंड दुसरो तुका एक प्रश्न असो विचारता हांव की जे टुरिस्ट गोंयांत येता पर्यटक तेंची सेफ्टी मेंटेन करपा खातीर TTJन कितें प्लॅन केला अशें कितें विचार आसा TTJचो आतां आमी आतां जे हॉटेल्सांनी जे वयता न्ही आमी कितें केलें जेन्ना लॉकडावन आसलें तेन्ना मोस्ट ऑफ द हॉटेल्स आसले स्टार हॉटेल आसले तेंच्यांनी दे हॅव स्पेंड लॉट ऑफ टायम ऑन देअर HR अँड ट्रेनिंग आतां कस्टमर आयलो एकदां तेंच्यांनी बसीन बसलो टॅक्सीन बसलो कितें SOP फॉलो करचें हॉटेलार पावलो तेंचे सगळें डिसइन्फेक्ट करचें मागीर हॉटेला भितर सुरू कंपल्सरी मास्क घालचे मागीर डिजिटल पेमेंट करचे सगळी कडेन डिजिटल ऑर्डर करचे रुमांनी गेलो की थंय तांचे डिजिटल वायज ते ऑर्डर करूं शकता द क्लिनिनेस वीच इज दॅर वीच इज व्हेरी हाय स्टँडर्ड वीच इज मेंटेन मागीर इफ कोण पेशंट आयलो कोण मेळ्ळो थंय कोवीड तर तो रूम ते फॉर 48 hours लॉक करून थंय सॅनिटायज करचो परत तो रूम सेकंडली पीपल हू हॅव कम अक्रॉस दॅम तांकां आयसोलेट करचे तांकां कंटिन्युअस वडेवर पॉसिबल मातसो धबधबा मारला टेस्टिंग करचें आतां दिस आर वॉट एवर इज पॉसिबल फ्रॉम इंडस्ट्री सायड सगळे करतात बिकॉज अल्टिमेटली लोक ते जाणा की आमकां मग चालू दवरपाक जाय जाल्यार आमी सेफ उरपाक जाय आमकां कोवीड जाल्यार आमकां बिझनेसाकूय त्रास आनी जो लोक येता ताकाय त्रास सो वॉट एवर पॉसिबल सेफ्टी मेजर्स SOPs सगळे फॉलो करता आनी ट्रायींग टू सी दॅट की हे जे चालू जाला ते ग्रो जावचे आनी वॅक्सीन येता सर आमचे एटलिस्ट 50-60% कॅपॅसिटीचेर आमी बिझनेस करता आतां मध्यंतरी एक कॉन्ट्रोवर्सी जाली मातशी अशी जे ट्युरिस्ट येतात ते हॉटेलांत रावतात वेगळ्या स्टँडर्डाचे ट्युरिस्ट असतात ते वेगळ्या हॉटेलां प्रिफर करतात आतां अशें आसा गोंयच्या कांय वाठारांनी लोक आपली घरां ट्युरिस्टांक रावपाक दितात एका मंत्र्यान असो एक स्टेटमेंट केलो की अनरजिस्टर्ड हॉटेल्स जी गोंयांत आसा दे मे बी अलाउड वॉट इज युअर टेक ऑन दीस ते आमी हांवें स्टेटमेंट केला ऑलरेडी की वी ओपोज दॅट आमचें म्हणचें कितें आसा की जे धाकटे जे गोवा हॉटेलकार आसा ते आर मेनी गोवन्स जे तेंच्यांनी आपल्या घरां असली बिराड असली ती हॉटेल म्हणून केला सगळ्याक तांकां रजिस्टर करची आतां गव्हर्मेंटान नवी जी पॉलिसी करता म्हणजे गव्हर्मेंट टुरिजमान ऑलरेडी केला की ते D कॅटेगरी हॉटेल हितून ते 6 ते 7 रूम आसता ते रजिस्टर कर 6 रूमान ते रजिस्टर करू 1 ते 6 रूम तितून रजिस्टर करू शकता तांकां फक्त 2च जाय वस्तू एक म्हणजे तांचे ओनरशीप डॉक्युमेंट की लीज एग्रीमेंट कितें आसा तें दुसरें म्हणजे पंचायत नाल्यार म्युनिसिपालिटी लायसन्स ते गोवा टुरिजम रजिस्टर करपाक दितले ते जातकूच ऑटोमॅटिकली सगळ्यांक कळटलें की कितके नंबर ऑफ हॉटेल्स आसा गोंयांत आनी इलिगल टुरिजम म्हणजे कितें जाता इलिगल टुरिजम म्हणजे कितें ते डॉमेस्टीक इलेक्ट्रिसिटी बील पे करता डॉमेस्टीक तुजे लायटीचे बील पे करता म्युनिसिपालिटी लायसन्स पंचायत लायसन्स डॉमेस्टीक यूज करता जो रेग्युलर बिझनेस हॉटेलर आसता ताका सगळे कॉस्ट ताका फिक्स लागता आनी हाय कॉस्ट आसता म्हणून ताका ते कम्पीट तेंचे बरोबर करपाक डिफिकल्ट जाता सो ते एक जावन एक लेवल प्लेइंग फील्ड येतले आनी आय थिंक दॅट इज ओन्ली वे फॉरवर्ड की रजिस्ट्रेशन इज अ मस्ट फॉर एवरी वन देर इज नो टू वे अबाउट इट बट आनी एक अशें की अकॉर्डिंग टू स्टँडर्ड ऑपरेटींग प्रोसिजर SOP अशें म्हणटा की जर एखादो ट्युरिस्ट गोंयांत येयलो आनी तो आयल्या उपरांत ताजे टेस्ट जालो
सध्याच्या वातावरणात कोविडा खातीर ताचो टेस्ट जाता अँड इवन इफ ही इज फावंड नेगेटिव्ह ही हॅज टू बी क्वॉरंटायन फॉर 14 days ना कित्याक म्हणून कसो अकॉर्डिंग टू SOP. ना SOP चेंज जाला न्ही ऑलरेडी. ते म्हणटा कितें की 14 days क्वॉरंटायन इवन इफ द COVID-19 टेस्ट इज नेगेटिव्ह. ना कसो ना COVID-19 नेगेटिव्ह असतं ताका ना माझ्या हिशोबान ना बिकॉज आता SOP इज व्हेरी क्लियर फॉर टुरिस्ट इन टू गो. फॉरेन टुरिस्टाक तो जो म्हणटा तुम्ही तो फॉरेन टुरिस्टाक तेंच्यांनी दवरला की आयदर ते कम 96 hours or 72 hours कोविड फ्री सर्टिफिकेट नेगेटिव्ह ऑर टेस्टिंग एट गोवा मीन्स पीपल इवन गोंयकार आयलो भायली फ्लायटींग नाल्यार 14 दीस क्वॉरंटायन हे 3 लागता. पण टुरिस्टाक फक्त थर्मल टेस्टिंगूच आसा. आतां ताका दुबाव मेळ्ळो की ताका टेस्टिंगाक आयलो त्या हॉटेल्स ऑर खंयच्या दे गायड टुवर्ड्स द नियरस्ट हेल्थ सेंटर फॉर टेस्टिंग. थंय टेस्टिंग आयलो पॉझिटिव्ह आयलो तर ताका ते क्वॉरंटायन करचो पडटलो विथ द गव्हर्मेंट बॉडीज. ओके बट इफ इज नेगेटिव्ह इज फ्री टू बी देर. आता जे फॅमिली मेंबर कोण पॉझिटिव्ह आयला तर तांकां वचचें पडटलें आनी जे पीपल हू आर फ्री दे आर अलाउड टू बी. निलेश आनी एक मुद्दो असो येता की हे जे पॅन्डेमीक जे आतां संवसारान येयला पळय ते पॅन्डेमीक इज अ नॅचरल कॅलेमिटी म्हणया आमी अशेंच म्हणचें पडलें की हें नैसर्गीक जालां आनी अशें जेन्ना नॅचरल कॅलेमिटी येता तेन्ना ती रिस्पॉन्सिबिलिटी पुराय गव्हर्मेंटान घेवंक जाय. अशें आसा की हे जे क्वॉरंटायन करता कोणाकूय पळय दॅट इज इन गोवा एटलिस्ट इट इज पेड क्वॉरंटायन. वाय? हितून कितें आसा 2 टायप ऑफ क्वॉरंटायन वीच वे देर. पीपल जे गोंयकारां जे हांगा येतकूच जे क्वॉरंटायन जाला इनिशियली तांकां दे वे अलाउड टू गो क्वॉरंटायन. दे वे नॉट चार्ज एनीथिंग इन द क्वॉरंटायन फॅसिलिटी. बट टुरिस्ट वर्क पीपल हू केम सी फेरर जे आयले हांकां आयले दे आज प्रॉब्लेम कितें जाता आमकां एक पर्टिक्युलर फॅसिलिटी जाय म्हणपाक लागले. तर गोवा गव्हर्मेंट इनिशियली कितें केलें तेंच्यांनी जे शिपींग कंपनी आसा तेंच्या बरोबर टायअप केले की ते हांगा येतकूच दे वील टेक केअर ऑफ देम फॉर देन क्वॉरंटायन फॅसिलिटी. आता तेन्ना कितें आसलें इनिशियली कितें आसा टेस्टिंग फॅसिलिटी चड नासली म्हणून तेंच्यांनी ते सगळे रूल केले. पण आतां कितें करता आतां टेस्टिंग नेगेटिव्ह आयलो जाल्यार इज फ्री टू गो. आनी गव्हर्मेंटा कडेन कितें आसा गोवा गव्हर्मेंट स्पेसिफिकली म्हटलो जाल्यार गोवा पयशे खंय आसा रेव्हेन्यू ना. सो यू हॅव टू बी रियलिस्टीक आणि आय अंडरस्टँड वी रिक्वायर गुड फॅसिलिटी हेल्थ फॅसिलिटी फॉर एवरी वन अँड गव्हर्मेंटान त्या दृश्टीन कामूय करपाक जाय. पण हितून आय फील वन कॉम्प्लिमेंट्स टू द गव्हर्मेंट तुमच्या माध्यमात सांगू शकता की वे दे हँडल द सिच्युएशन इट इज क्वायट ॲडमायरेबल. स्पेशली ब्युरोक्रेसी त्यांच्या जे कॉर्डिनेट केला आणि जे प्रमाणे केला वॉट एव्हर बेस्ट पॉसिबल आय फील दे हॅव डन इट. ऑफकोर्स देर वॉज आय कांट से देर वॉज नो चान्स ऑफ इम्प्रुवमेंट. वी कूड हॅव लेस डेथ्स इफ वी हॅड प्रॉपर मोर ऑर्गनायज्ड आणि इफ पब्लीक वॉज मोर रिस्पॉन्सिबल जाल्यार मग केसीसूय कमी वचपाचे. बार्स ओपन केले गोंयान 24 hours बार्स आर ओपन अँड अशा जाग्यांचेर आमी पळयता की मार्केट्स आर ओपन बार्स आर ओपन. सो सोशल डिस्टन्स हांगा मेंटेन कोण करता? कोणूच करिना. असं कितें आसा आतां लोकांनी एक आपली आय थिंक प्रायम मिनिस्टरान काल तुम्ही तुमचे घेवपाकूच काळजी घेवपाक जाय. पण घराचे मनशां आसा तांकां चड काळजी घेवची पडटा. तुम्ही यंगस्टर असले जाल्यार तुम्ही भायर तुमकां काय जायना कितें आसा तू वील कम आउट ऑफ इट. पण घरा जे लोक आसा आनी ते विथ एग्जाम्पल्स आर देट तुमचे असोच कोण आसतना गोंयान की इंडियेन की कोणाचो सोयरो ना फ्रेंड की कितें ताका इफेक्ट जावना आनी तो जो हाल जाला तेंचे आफ्टर कोवीड जातकूच ते आमचे मनान दवरपाक जाय टील वॅक्सीन इज फावंड ऑर मेडिसीन इज फावंड. तर ते तकलेन आसचें ना जाल्यार लोक ढिलाय दितली आनी तो प्रॉब्लेम. बिकॉज SOP फॉलो करपाकूच जाय फॉर the safety of not only you but of the family and your friends and the people around. So that is only way forward. नाल्यार कितें जातलें केसीस वाडले परत सगळे धंदे बंद जातले इट विल बी वर्स्ट सिनेरियो. सो ते सगळे पळोवन आपली कॅर घेवपाक जाय आनी जे मास्क घालपाचे आसा सॅनिटायज करपाक जाय सोशल डिस्टन्सींग आमी जाता तितकें मेंटेन करपाकूच जाय. देर इज नो टू वे अबाउट इट. Now, as TTAG, how TTAG plan to take Goan tourism to heights? उंचेले पावडार जर टुरिजम पावूंक जाय गोंयचें पर्यटन जाल्यार TTAGचे कितें स्टेप्स आसतले? हांव कित्याक विचारतां की गव्हर्मेंट लेवलाचेर अश्यो बऱ्योचश्यो चुको जाता, खुबश्यो चुको जाता.
तेचेर TTAG एज अ वॉच डॉग लक्ष दवरतले आनी थंयसर तें काम जें चुकता तें काम वेवस्थीत करून घेतले. गोंयचें पर्यटन वयर पावोवपाक TTAG कितें करतले? TTAG इज इन कॉन्स्ट सांगल्या भशेन दे आर कॉन्स्टंट टच विथ द गव्हर्मेंट बॉडीज इन्क्लुडींग द टुरिझम मिनिस्टर अँड चीफ मिनिस्टर. आता जेन्ना पॅन्डेमीक आयलें आमचे रिक्वायरमेंट आसले गव्हर्मेंटाक की आमी तांकां सांगलें की आमकां कितें तरी बेनिफीट दियात इन द मॉनिटरी टर्म्स. बट गव्हर्मेंट ऑलवेज से दॅट वी डोंट हॅव मनी टू पे द सॅलरीज. तो आमी एक एंगल धरलो की लेट्स वर्क ऑन ईज ऑफ डुईंग बिझनेस. तो ईज ऑफ डुईंग बिझनेस आमी गव्हर्मेंटचे लागला कित्याक अनलेस दॅट इज हॅपन्स द इंडस्ट्री कॅनॉट वर्क फंक्शन स्मूथली. आनी एक्सायज फ्रंट आमी मागला की पुलीस क्लियरन्स एवरी टायम कित्याक जाय. मागीर तुमकां लायसन्स आतां बिझनेसमॅन करून घालतला एकट्याक एकूच लायसन्स कित्याक. सोऱ्याच्या दुकानाक एक लायसन्स दिता ताका बिकॉज दे वॉन्ट टू मेंटेन द इंटिग्रिटी दॅट गोवन्साकूच मेळपाक जाय. दॅट इज वन पार्ट आनी मल्टिपल करपाक जाय. दॅट इज वन एक्सपेक्ट. बट रेस्टॉरंट आनी बार्जाक आतां म्हाजे 4 रेस्टॉरंट आसा हांव इन्वेस्ट करता तर म्हाका कित्याक 4 वेगवेगळे लोक जाय लायसन्स करपाक. एक लायसन्स येवंक शकता. सेकंडली ऑन इको सेन्सिटीव झोन टुरिझम लायसन्स आसता म्हाका बार बाराचें लायसन्स दियात तुमी. मागीर टायमींग जो आसा 11:30 पर्यंत आसा आतां 11 पर्यंत आसा तो आमी म्हणल्यार 12 पर्यंत दिया ऑफिशियल टायमींग फॉर लायसन्स. सिमिलरली टुरिझम लायसन्स जे एवरी इयर रिन्यू करतात ते 5 वर्साचे दियात वीच गव्हर्मेंट हॅज एग्रीड. इवन एक्सायज लायसन्स वी हॅव रिक्वेस्टेड फॉर 5 years दियात तुमी. सो गव्हर्मेंट इज वर्किंग ऑन ऑल दोज थिंग्स. फ्रॉम इंडस्ट्री गव्हर्मेंटाक कितें सांगलां आमी दुसरे मागण्यो खूब आसता पण आमी बेजीक मागणी मागला ती की एक्सायजचे जे 6 म्हयने बंद आसली ती रोल ओवर करची 6 म्हयन्याची. तर गोवाक गव्हर्मेंटाक लॉस आसा अरावंड 11 कोटी. तो 11 कोटी आमचे टुरिझम बजेट स्पेंड जावचें ना त्यातले ते बजेटींग करूं शकता. सिमिलरली इलेक्ट्रिसिटी जे आसा तांकां पेमेंट करपाक सवलती दिवची की आतां तुमी मागचें न्ही की आतां बील पे करात. तुमी दे कॅन पे अप टू एप्रील विदाउट एनी पेनल्टी आनी डिस्कनेक्शन. सो दॅट विल एक्ट लायक अ वर्किंग कॅपिटल टू दॅम. सेकंडली हांवें म्हणिल्लें की इंट्रस्ट सबवेन्शन दिवचें. इंट्रस्ट सबवेन्शन म्हणजे की इंट्रस्ट गव्हर्मेंट सपोज बँक चार्ज करता 9% चार्ज करता की 10% चार्ज करता 5% गव्हर्मेंटान दिवचो तो इंट्रस्ट. जाल्यार ते धाकटे बारीक जे आसा उद्योगीक जे आसा ते टॅक्सी आसा की बोटी चलयता की तुजो स्मॉल हॉटेलियर आसा तर तांकां ते 1 वर्साची बेनिफीट मेळटली की गव्हर्मेंट ताका सबसिडी दिवंक शकता. आनी तो 500 कोटी रायट केले गव्हर्मेंटान लोनाक 5% म्हणजे 25 कोटी जाता. आनी ते आतां काय इमिजिएट गव्हर्मेंटाक दिवपाक जायना. ते गव्हर्मेंट हॅज टू गीव अक्रॉस नेक्स्ट इयर येतले. आनी ते सगळे जे हे आसा तेंचे मॉनिटरींग जे आसा ते सगळे बँक करतले आनी गव्हर्मेंटूय बँकीक पे करतले. विथ दॅट द स्मॉल बिझनेसमॅन वील गेट सम बेनिफीट. ते सगळे सजेशन केल्ले आसा. वी हॅव टू सी हाव फार दे डू इट. आमच्या कडल्यान वॉट एवर पॉसिबल वी आर ट्रायंग टू बी लायक अ वॉच डॉग. आनी खंय खंय जे मिस्टेक जाता खंय खंय इम्प्रुवमेंट जाता कितें आसा ते गव्हर्मेंटाक सांगलें हें चुकता ते सांगून ते थंय जायना. आमी सांगपाक जाय की हे कशें इम्प्रूव करूं शकता विथ द सजेशन. सो वॉट वी आर आवर रोल इज अ कॉन्क्रीट सजेशन दिवपाचें. ओपोज करपाचें जे सारकें जायना तें बट विथ द कॉन्क्रीट सोल्युशन आनी कशें वे फॉरवर्ड जावं शकता. इन लॉंग टर्म हाव टुरिझम वील बेनिफीट टू गेट मोर एम्प्लॉयमेंट इन टू गोवा. नॉट ओनली दॅट हाव गव्हर्मेंट वील इन्क्रीज द रेव्हेन्यू. गव्हर्मेंटचे कन्सर्न कितें आसा की रेव्हेन्यू वाडपाक जाय एवरी टायम. सो आमचे जे आसता की आमी बिझनेस वाडलो ऑटोमॅटीक रेव्हेन्यू वाडटलोच. ते कशें करूं शकता आनी खंय चुकता थंय आमी गव्हर्मेंटाक सांगता. आनी माय रोल एज अ TTAG our thing is give them a solution. Just don't oppose it for sake of opposing. Give them solution and see that those solutions are workable आणि follow करून ते implement करपाचे. And constantly work with hand in hand with the government for the benefit of the industry and benefit of the Goans per se. So what is your take on casinos in Goa? अशें बऱ्याचदा कितें जालें हांगा पळय की कोण तरी उठ्ठा एखादो लिडर आनी म्हणटा कजिनो मांडवींतल्यान भायर वचूंक जाय. कजिनो आमकां नाका. कजिनो हो जुगार गोंयच्या लोकांक तो नाका. तुजें कजिनोचेर कितें मत की कजिनो मांडवीन उरचे गोंयान रावचे? आता कॅसिनो तुम्ही आम्ही एंट्री दिला. ओके लायक कॅसिनो इज अ सीन इंडस्ट्री फॉर दिस फॉर प्रॅक्टिकल पर्पज के इट इज not it's considered as a like cigarette is a sin in this but still it is there. Similar casino is there, so now casino is here to stay. Now casino जो लोकांक जो एम्प्लॉय करता आमी तुका एक स्टॅटिस्टिक्स दिता त्यातल्यान तुम्ही अंदाज माणात.
14,000 लोक कॅसिनोन एम्प्लॉयड आसा. 5-6 कॅसिनो जाता, 14,000 लोक आसा. गोंयकारूय आसा, नॉर्थ इस्टचे आसा, सगळे मिक्स आसा. 14,000 लोक डायरेक्टली एम्प्लॉयड आसा कॅसिनो. डायरेक्टली हांव म्हणटा, इनडायरेक्टली न्ही. सेकंडली, जेन्ना कॅसिनो बंद जाले टेम्पररी, इन एंड अराउंड पेंजीम 100 फ्लॅट खाली जाले. आतां ते फ्लॅट गोंयकाराचेच आसले, तांकां भाडें मेळटालें, हें मेळटालें, कितें आसा तें, तो रेव्हेन्यू मेळटालो. तेजे समोर जी दुकानां आसली कॅसिनोच्या, तांकां बिजनेस मेळटालो. ते सँडविचूय विकताले, बर्गरूय विकताले, नाजाल्यार सॉफ्ट ड्रिंक विकताले. स्मॉल शॉप्स आसले थंय. टॅक्सी भाडें जे मारताले, टॅक्सी ड्रायव्हर्स जे आसले, तांकां हे आसता, सगळ्याचो बिजनेस स्टॉप जाला. सो रेव्हेन्यू जनरेशन वायज इट इज रिक्वायर्ड. सेकंडली, कॅसिनो गिव्स revenue to the government to tune of 600 to 700 crores, which is a big in the industry. And once you have decided that casino is here to stay, we have to regulate it. So there has to be casino commissioner, commissioner appoint karpa jay. Then you can regulate that government should not be allowed, which I am being advocating before even I took the chair. Even Parikar Baba ko hame sangile ki worldwide locals are not allowed in the casinos. Okay. So that has to be followed strictly, because lot of Goans have ruined their life through casinos. पहिली आता तो कमी ऐकपाक येता. आनी खंयूच लोकल्स अलाउड जायना कॅसिनो. सो ते फॉलो केले स्ट्रिक्टली आनी एक पॉलिसी केली की देन आय थिंक कॅसिनो कॅन सस्टेन. कॅसिनो इज अ पार्ट ऑफ टुरिझम ना. इट इज पार्ट ऑफ एंटरटेनमेंट. कितें आता लोक म्हणजे हांगा जुगार खेळपाक अशें येना. मे बी द फ्यू वी कम जस्ट टू गॅम्बल, ते एक जालें. पण जो दुसरो सेगमेंट येता तो एक एंटरटेनमेंट व्हॅल्यू म्हणून येता की एक कितें म्हणून की हे कॅसिनो म्हणजे कितें पळोवपाक आनी खंयूच ना. आतां हांव पयलीं कितें आशिल्लें की आतां कॅसिनो पळयतलो जाल्यार तुवें मका वचपाक जाय, नाजाल्यार लॉस एंजलस वचपाक जाय. आतां एवरेज ट्युरिस्ट आसा तो थंय पावपाक ना, तो गोंयान येतकूच दॅट एक ऑपॉर्च्युनिटी आसा ते पळोवपाक कितें आसा. सो एक हे आसता की कितें म्हणून तें पळोवपाक, एक आपल्या आतुरता आसता पळोवपाची. त्या खातीर एक ते सेगमेंट ऑफ टुरिझम. इट इज वन ऑफ द सेगमेंट ऑफ टुरिझम. बिकॉज लेट्स बी व्हेरी क्लियर की कॅसिनोचेर कॅसिनो आसा म्हणून गोंयान ट्युरिस्ट येता तशें ना. बट इट हेल्प्स इन प्रमोटिंग टुरिझम. तुमकां सांगता आतां फ्लायट्स चालू जाला, अरावंड 24 ते 25 फ्लायट्स चालू जाला. प्री कोवीड 80 फ्लायट्स आसताली गोंयान. ते कित्याक कित्याक 80 कित्याक आसा? आतां टुरिझम ग्रॅज्युअली ओपन जाता. आतां इफ यू वॉन्ट 80 फ्लायट्स बॅक इन टू गोवा डॉमेस्टीक, जाल्यार सगळे जितके सेगमेंट आसा ते सगळे चालू जावपाक, जाल्यार ट्युरिस्ट येतले. नाल्यार तो ट्युरिस्ट येवपाक ताका तो थोडो एक कॅसिनोक येता, थोडो म्हणटा ब्युटीक रिवर क्रुजा खातीर येता, थोडो म्हणटा म्हाका 5 स्टार हॉटेलान रावपाक भायर खंय वचपाक म्हूण येता, थोडो पार्टी करपाक येता. फॅमिली ट्युरिस्ट येता तांकां फूल गोवा भोंवपाक जाय. कोण रिलिजियस ट्युरिझम येता, कोणाक म्हाका ओल्ड गोवा वचपाक जाय म्हूण येता, थोडो आमकां मंगेशी वचपाक जाय. असो एक ट्युरिस्ट पळयलो, तो फक्त एक रात 1 लाख घेवन कजिनोन गेलो आणि 1 लाख खर्च करून तो भायर सरलो. वॉट आय एम ट्रायिंग टू से, आतां कोणाक कितें आसा ते एक आतां आमी आतां म्हणलें की गॅमलिंग बंद कर, ते मटको बंद केलो, मटको बंद जाता चड जातलो. कितके इलिगल आसलें न्ही. आतां गोंयान कित्याक तुमी गोंयकार तुमकां रस्त्यार पियेल्लो मेळना? हॅव यू नोटीस? रस्त्यार पडलेलो मेळना. कित्याक मेळना? कित्याक ऑफिशियल अवेलेबल आसा जाल्यार कित्याक वयतलो तो पिवन? कित्याक रस्त्यार येतलो? तो घराय पिवपाक मेळटा, रस्तो बारान सुशेगाद पिवूंक मेळटा. कितें लिगलिटी आसली न्ही, कितें जे हे आसतकूच तो ऑटोमॅटीक तेजे कंट्रोल येता. कळ्ळें तुमकां? आतां लॉटरी आसा जे म्हणटा ती इट इज लायक अ गॅम्बलिंग ओन्ली. थंय लॉट काडटा. इट इज लायक इट इज दीस थिंग. कोणाक लाक आपल्याक नशिबान म्हाका जावं हे करपाक, कोणाक हे आसता उमेद आसता. तर ते आतां इवन IPL आतां तुमी पळयात, IPLची बॅटींग जाता गोंयांत. सो मेनी पीपल वेक गॉट. आतां कॅसिनो आसल्यार ते जावपाचें न्ही कदाचित. गोवा गव्हर्मेंटाक ऑफिशियल रेव्हेन्यू मेळपाचो त्यातलो. सो दीस इज वन थॉट प्रोसेस. आतां गव्हर्मेंट म्हणटा की तांकां आमी मांडवीच्यान दुसरे कडेन शिफ्ट करपाक जाय. दॅट इज गव्हर्मेंट टू डिसायड. बट एज पर से एज अ इंडस्ट्री इट इज अ गुड वन सेगमेंट विच इज is giving revenue to the government, and it's one entertainment it's giving one entertainment avenue to the tourist. आता एक पळया लास्ट मुद्दो. पणजी
आमचें शहर जें आसा तें पणजीक स्मार्ट सिटी करपाची खूब हें जालें. स्मार्ट सिटी पणजी पण अजुनूय खंय पणजी स्मार्ट सिटी जावंक ना. आतां सगळे जाण कितें म्हणटात, पणजेन वेवसाय करपी कितकेच वेवसायीक आसा, तेंचे बिझनेस पणजेन चालू आसा. पण प्रत्येकाची एकूच धारणा कितें की सरकारान तें करूंक जाय. आतां ट्युरिजम होच जर प्रमुख उद्योग गोंयचो जायत जाल्यार पणजी ही सुंदर जावंक जाय आनी स्मार्ट जावकूच जाय. कित्याक तर पणजेंतली जी प्रमुख जी गव्हर्मेंटची ऑफिसां आसलीं, इवन सचिवालय तें पर्वरी गेलें, एसेंब्ली पणजेसून पर्वरी गेली, हायकोर्ट पर्वरी येता आनी पर्वरी वाठार जो पणजेचो शेजारचो वाठार आहा तो आयज डेव्हलप जायत आसा. आनी अशें दिसून येता की पणजी ही फक्त हिस्टॉरिकल कॅपिटल सिटी ऑफ गोवा म्हणून उरतली अशें दिसूंक लागलां आतां. आनी जर ही सिटी आतां आज जी दशा जाल्ली आसा पणजेची, म्युनिसिपालिटी खूब काम करता. म्युनिसिपालिटी लिफ्ट करपाचो कितकेच ट्रक आसा, कितकेच कामगार आसा, पण तरी आसतना पणजेच्या जर कोणच्या कोपऱ्यांनी वचून पळयत जाल्यार पणजी क्लीन जाल्ली ना. पणजी स्मार्ट सिटी आजून जावंक ना. ही सिटी स्मार्ट सिटी करपाक समजा TTAजीन जर फुडाकार घेतलो आनी हे जे स्टेक होल्डर्स कोण पणजे जे बिझनेसमॅन आसात त्यांच्या हाताक तेणें जर काम करून घेतलें, सरकारा कडसूनच न रावता, जाल्यार तुजें म्हणणें कितें ताजेर? एज अ पणजीकार, दॅट इज माय, and as a businessman, that is my Dream. Not dream, means it is sad to know that Panjim is becoming dead city. I will It's agree becoming with a dead city. You It is agree. becoming dead You city. agree. And आम्ही ते already many times as a Panjim residents have come out and I have vociferously spoken about it. ते डेड सिटी कित्याक जाता? सो वॉट वी हॅव टू एड्रेस इज द सगळे डिपार्टमेंट भायर गेला, सगळे वी आर सेईंग पणजी डिसकंजेस्ट करपाक जाय, डिकंजेस्ट करपाक जाय. बट डिकंजेस्ट केले, what will be the avenues of business in Panjim? One aspect. So when we talk about decongestion, we should not talk about shifting the offices or shifting full from everything from Panjim. You require good parking space. Ata on one aspect, I said government has to come out with them certain things in the smart city. What we require in the smart city was a parking facility. आता आम्ही खूप उलयले. आम्ही हांगा EDCच्या समोर गोदावन्स आसा, थंय पार्किंग लॉट करतले म्हणले. मिलिटरीच्या फाटी आसा थंय पार्किंग लॉट करतले म्हणटाले. आनी खंय आनी हांगा डॉम्बोस्कोच्या समोर थंय. सो वन लेट्स गव्हर्मेंट कम आउट विथ द पार्किंग लॉट, द ऑटोमॅटिकली डिकंजेस्ट जातली. सेकंडली पेंजीम वॉट इज रिक्वायर इज अ गुड रोड्स. आता रोड्स पळयात पेंजीम, इट इज बॅड. सो स्मार्ट म्हणजे कितें? क्लीन सिटी विथ गुड इन्फ्रास्ट्रक्चर and tourists wants to come to Goa, means people wants to come to that place. आता तुम्ही सेक्रेटरीएट तुम्ही आम्ही म्हणलं ते खाली झाला. कितकी वर्सां जाली? वी वे सपोज टू हॅव सम युटिलायज. नाव दॅट इज आदिलशाचो पॅलेस म्हणटा. What we have done there, we are creating one more office there. Imagine Panjim office was there, which is not required. It has to be preserved as a heritage thing. Come out with the museum there. So जाल्यार थंय पर्यटक येतले, थंय टुरिस्ट absolutely. So कित्याक many things government has to look into it, and we have suggested converted it museum. कितके पर्यंत म्हणटा तुम्ही? Why you are not doing it? सेकंडली दोनापावल पळयात तुम्ही कितें हाल केला. हो एक तो म्हणटा हर डिपार्टमेंट करतलो, दुसरो वी जस्ट रिक्वायर कार्पेटिंग ऑन दॅट. वी डोंट रिक्वायर की फूल डेमोलिश करून परत बांदपाची गरजूच ना. ते आसा ते फक्त सारखे करपा जाय. ऑटोमॅटिकली टुरिस्ट वील स्टार्ट कमिंग. दोनापावल कोण येता टुरिस्ट? कोण वचना. रिजन बींग दॅट सेकंडली इन एंड अराउंड जे पेंजीम आसात तांकां बिझनेसीस आर गोईंग डावन बिकॉज तांकां पार्किंग फेसिलिटी ना. आनी लोक मुद्दम कित्याक पणजीम येतले? पयलीं कितें जातालें, पेंजीम वॉज अ बेस, म्हणजे लोक पणजीम येताले. आतां तो बेस जाला कलंगूट, बागा, कांदोलीम सायड. मागीर टुरिस्ट थंय रावपाक वयता. सो हॉटेल्स इन पेंजीम आतां ऑल्सो आर सफरींग बिग टायम रायट नाव बिकॉज टुरिस्ट पणजीम येना. सो ते एट्रॅक्ट करपाक 3-4 वस्तू जी आसा आमची ज्यो गरजेच्यो गजाली आसा ते गव्हर्मेंटान, बिकॉज दॅट वील बी, इट इज अ गव्हर्मेंट प्रिव्यू ओनली टू बी डन. सेकंडली जे आमी सर्टन सिस्टम्स आसता जे संजीत बाबान पयलीं केल्ली वेन ही वॉज अ कमिशनर अर्लियर ऑफ सेग्रिगेटिंग गार्बेज, no more zone, cycle zone. So all those small things which has been public driven initiative, ते करून एक responsibility हाडपा जाय. आणि gradually we have to see that Panjim comes when tourist starts coming to Panjim.
ना पेंजीम टुरिस्ट येतलो आतां पेंजीम टुरिस्ट येता आतां फोंतेनी शेको वयता बिकॉज इट्स अ नायस हेरिटेज सो दॅट हॅज टू बी मेंटेन ते कशें करूं येता वेर एक ट्रेल केलो टुरिजम की थंय विथ ई बायक्स दे कॅन गो हॅव अ लूक एट इट तसो टुरिस्ट परत येतलो पेंजीम सो TTAG इज द सपोर्ट ऑफ एनी गव्हर्मेंट इनिशिएटीव टू ब्रिंग द पेंजीम बॅक टू इट्स ग्लोरी but I think many initiatives are capital driven and it has to be certain things are basic things are required. We don't require hi-fi things. We require basic things to be sorted out. Now amka beachan aata tha Miramar, I don't know what they're doing. So maybe if it is good that the one they were talking about having cycle track from behind Kala Academy, all those things are fine. But let's do the basic things right, rather than planning a big plan. There was one plan of having a cable car from here to Wareham. Now, all those are very capital intensive. So, to become smart means let's do our basic and go as a tourist. He is coming for nature. So, let's preserve our nature and let's have our all activities surrounded around those our basic beauty what we have in Goa of beaches, everything, and let's not get erosion in the tourism which has been happening over the years, and let's bring it to one level. ओके निलेश, आम्ही या मुद्द्याचेर हांगसर आयचो आमची ही मुलाखत यायची सोपया. आम्ही तुका RDX गोवाच्या चॅनलाच्या वतीन तुका थँक्यू म्हणटा, देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू दर्शन. आणि आम्ही पळयलां आतां की निलेशान सांगलें की टुरिजम गोंयचो वाडोवंक जाय जाल्यार बऱ्योचश्यो गोश्टी आमी आयज उलयले आणि आमचे दर्यादेगो ज्यो आसा इतक्यो सोबीत आसा त्या दर्यादेगाचेर जे आमचे पर्यटक आनी आमचे गोंयचे लोकल टुरिस्ट जे वचून थंयसर जी घाण करतात ती करूं नये. ते पुलीस पासून जर दवरले जाल्यार सुद्दां त्या पुलिसांक कांय पावर नासता आनी ते कांय करूंक शकना. आणि दुसरी एक गजाल गोंयच्या लोकांनी एक प्रामुख्यान लक्षात दवरूंक जाय की गोंयची जर उदरगत जातली जाल्यार प्रत्येक गोंयकारान गोंयच्या सरकारा बरोबर रावन ती करून घेवंक जाय.